तुमची ती हेची पंचायतीची बिल्डींग आहा पळय म्हणजे सामकी डेंजर कंडिशनान आहा केन्नाय ती हें जावंक शकता कोसळोंक शकता तुमी पंचायतीन कितें तेचेर हें घेतल्या स्टेप्स पयले म्हणजे आमी ती GSIDCन आमी हे प्रोजेक्ट आमी घातलेलो आनी फेज 1 आनी फेज 2 हितून प्रोजेक्ट आमकां पास जाल्लो फेज 1 आसा ते आमची ऑलरेडी आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा तो कंप्लीट जाल्लो आसा त्याच्या नंतर कोविड येयले 2 वर्सां तेन्ना फायली पेंडींग उरल्यो आतां आमी ती फायल आमची प्रोसेसान आसा बेगीनूच सरकार करतलोय बी ती फायल आनी हेचेर आमच्या आमदाराचे बी हे आसा प्रयत्न आसा की ही फायल आमची बेगिनल्या बेगीन हाडून ती बिल्डींग जावपाची फायल ऑलरेडी सगळे TCP बी ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा आमचे नमस्कार हांव दीपक सूर्यकांत हळदणकर ही जी बिल्डींग आहा पंचायत बिल्डींग हेजे निमाणे शॉप आसा ते आमचे फुटवेअरचे शॉप आसले हांगासर जाले 2 वर्सां म्हाका ते 1 वर्स जातले आमी सोडले ते एज पर तेंची प्रायर नोटीस दिल्ली आमकां की बिल्डींग ही डेमोलिशनचे काडपाचें आहा आनी कितें कितें पडटा भितरले म्हणटना ते आमी हें करून मानून ते आमी भायर सरल्या आतां कितें आतां वरसभर म्हाका दिसता जालें तें बिल्डींग बंद केलां सगळें तेंच्यानी सील केलां आमचे फक्त सरकारा कडेन इतलेंच मागणें आहा की ते बेगींतले बेगीन तेंच्यानी डेमोलिश करपाचें आनी ती कितें बांदपाचें आहा ती तेंच्यांनी बांदून घेवपाची कित्याक हांगासून सगळे लोक रहदारी कैलास नगराचे चडशे लोक हांगासून वयतात वाटे वयरचे तेन्ना कितें पडटा हें पडटा तेंचे चड दुर्घटना कितें अपघात जावचे पयलीं सरकाराची दखल घेवन मातशें ती काम बेगींतले बेगीन करपाचें सेकेंडली कितें आसा हें आतां बिल्डींग जाल्ल्याक आमी बांदलेल्याक म्हणटा ती उद्घाटन केल्ल्याक आमचें शॉप हांगासर आसा कितलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता 20 वर्सां जालीं आनी आमकां तेंच्यांनी ती नोटीस दिली आनी तेजे परत आमी फॉलोअपूय केलें की बाबा कितें जालां आमकां शॉप दितलें काय ना तें म्हणलें पयलीं बिल्डींग डेमोलिश जावनी मागीर तुमचें कितें तें आमी तुमकां दिता पूण एज पर गव्हर्मेंट रूल कितें तें दिताले ते एग्री जाले कित्याक आमकां कोणाक दुखोवपाचें ना आनी लोकांकूय त्रास पळय कित्याक आमच्या निमतान लोक वतात आमच्या शॉपाची आनी आमकां जर निमतान कोण येयले आनी तें कितें जालें जाल्यार आमचे तकलेर तें ना म्हणून आमी ते आपले खोशेन भायर सरले तेन्ना सरकारान फक्त एक सारकी कळकळची विनंती आहा की बेगींतले बेगीन हेची दखल घेवपाची आनी बिल्डींग मातशी बेगीन डेमोलिशन करून निवी बांदपाची आनी आमचे कडेन मागणें कांय ना आमी आसा अस्नोड्या आनी अस्नोड्या हांगासर ही आमच्या फाटल्यान ही बिल्डींग दिसता ही सारकी डेंजर कंडिशनाची बिल्डींग आसा ही बिल्डींग ही जी अस्नोड्या विलेज पंचायतीची बिल्डींग आहा सादारण 1971 हेचे तेन्ना तिची इनॉग्रेशन जाल्लें बिल्डींग आनी हे बिल्डींगेन हांगासर शॉपां आहा खानावळ मागीर चॉकलेटी आनी शॉपां रेसिडेन्सी आसली आनी हे हेतून ही आतां बिल्डींग सारकी डेंजर कंडिशनान आसा आनी हांगा शॉपां बी सगळ्यांक तांकां पंचायतीन तांकां शिफ्ट केल्या कित्याक डेंजर आसा म्हणून आनी तरी आतां ही जी बिल्डींग आसा ही बेगीनच्या बेगीन डेमोलिश करपाची गरज आसा लोकांची मागणी आसा हांगा जे लोकल लोकांची आनी ह्या जे शॉपां आहा तेंची बी मागणी आसा की ती बेगीनच्या बेगीन तेचेर कितें तरी उपाय योजना करची डेमोलिश करून ही मागीर नवीन बिल्डींग बांदत पूण तो पर्यंत जी बिल्डींग आतां जी कपचे बी जे पडटात लोक हांगांतल्यान जे चलान जे वयली सायडीक आसा कैलास नगर हांगासर जे लोक रावतात ते लोकूय हांगांतल्यान चलान वयतात मागीर बाकीचे बाजारपेटी आसल्या कारणान लोकूय हांगासर येतात देगेची बी शॉपां आहा त्या खातीर जर कितें जालें जर कोसळ येतलें जाल्यार व्हडली दुर्घटना जावंक शकतात त्या हितून बेगीनच्या बेगीन न्ही हांगासर ही बिल्डींगची कितें तरी उपाय योजना करची अशी लोकांची मागणी आसा अशें आमी पंचायतीकूय विचारलें पूण तेंच्यांनी म्हटलें आमचो प्रोसेस हो आहा तो चालू आसा तो सरकार केन्ना हें करता पळय तिची वाट पळयता हांगा बी आसतना असो डिमांड आसा लोकांचो की बेगीनच्या बेगीन कितें तरी उपाय काडचो स्टुडंटां खातीर हॉस्पिटलान